हॅलो गोंयकारा, आज आमी एक गोंयची हे स्वीट डीश करूया. एक म्हणटा आमी दाळीचो रोस. दाळी रोस म्हणजे हे आम चड फेमस चड करून आमगे साश्टींत वो काजराक दाळी रोस म्हणटाय पयलो भिकऱ्यान जेवण जाता त्या दोणा. सो तें करूया आयज आमी. सो तें करपाक आमकां गंव जाय, तांदळां पीठ जाय, आमकां गोड जाय, कोकोनट नाल्लां ज्यूस काडूंक पडो तुका 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 जाय जाल्यार नाल्लां ज्यूस काड, नाजाल्यार हांव कोकोनट मिल्क ऑलरेडी यूज करता धोब्यां येता तें. आनी तांदूळ येदेशे जाय पडो आमकां. आनी हांव थंय कार्डमन येडे बी यूज करता, पूण येडे बियां हांव पावडर घातलो कित्याक हांव ऑलरेडी करून दवरता. तो तुगे ऑलरेडी करून दवरलो हांव रेडीमेड मेळटा जाल्यार तूं तो उजार कर, चड नाका तुका. पीच बो घायल्या पुरो. आनी येडे बी ना जाल्यार तुज्यानी ती आमगे गोंया आगोस्ता म्हयन्यांत ती पातळी पान मेळटाय, ती पातळी पानांय तुज्यान घालपा जाता, म्हणजे एक ऑप्शनल. आनी तांदूळ तुका चड नाकाय, 200 ग्रॅम तरी तूं गंव घायले जाल्यार 2 टेबल स्पून रायस घायल्या पुरो. आनी येदेशें आमकां मीठ चड घायनाका कित्याक गोडाक मीठ आसोता, सो चड नाका. आनी हांव आतां हे गंव हेदें उदक घालता आनी हांव बॉयल करता. आतां हे आतां गंव आतां ऑलरेडी हाफ बॉयल जालें तें चोय. एका एक्चुली आतां हें आतां 200 ग्रॅम्स गंव तें, पूण एका सारक्यो 50 मिनिट्स गेले, सारक्यो 50 मिनट ह्यो. तुवें तें उगूंक पडलें कित्याक उदक परतून तें उण जाता. सो मागीर तूं गरम उदक घालूंक पडलें, थंड उदक घायनाका, गरम उदक घालीत राव कित्याक तें उदक तुगे आपणू तुगे हें उण जाता. तें आतां हांव तें 2 स्पून रायस धुवन हे आतां हो तांदूळ घालता. आनी तेजेर बॉयल जावं दिया. तेंशें उदक उडयता, थोडो घायनाका, स्वता बॉयल उदक घाल. जालें तें उगवलं आनी जायत पाट उगवून चयलां कित्याक उदक परतून तें देंवता. आनी आतां तें गंव आनी शीत एक बरारी जालें अशें. सो हांव तें उदक सगळें सुकलें अशें उदक सगळें गेलां, आतां उदक चड कांय ना. सो हांव तितून हांव तें गोडाक उडीक घालता. गोडाक उडीक तुज्या हातीन मुडून घालूं आतां तें हांव हितून तूं मातशें मोव करता कित्याक हें मातशें गोड मातशें रिबोर आहा, कित्याक हांव चड घायना, जाय तितूंतलें येदें गोड घालता. आतां तें गोड हांवें सगळें घायलां हें आनी बरें गोड जालां. आनी हांव आतां एक पिंच हांव कार्डमन घालता कित्याक मुगो त्यो पातळी पानां हें नाय. तो एक पिंच येडे बियां पावडर घायल्या पुरो आनी बरो मिक्स कर. हें मिक्स जालें म्हणटरी तुगे नाल्ला ज्यूस काड तो आनी तांदळां पीठ तें मातशें मिक्स कर आनी हितून घाल. आनी गोडसाण चोय. हें लागोन येता, तूं अशें करून हिरोयत राव नाल्यार लागोन येतलें. साय गोडसाण आहा ना, मातशें येतें गोड जाय तेका, सो हांव आनी येतें गोड उडयता. गोड हातीन मोडपाक कळना कितें हेजेरूय तुगे गोड हें जावन येतलें, मोव जावन येता. आतां तें मातशें दाळ जावन येयलें. हांवें आनी येदो नाल्ला रोस उडयला आनी गोडसाण साय गोडसाण आहा. आनी आतां हालीं अशें करून हालोयत राव, बंद करूं नाका. आतां तयार जालें म्हणून हांव तुका दाखयता. आतां ही आमगेली जाली दाळी रोस. चोय
आनी आमगे सारकी गोंयचे भाशेन काजरा कोडे आनी आतां ती बुफेकूय दिता आतां तेसो जालें पूण आतां ती बुफे दिता ती सगळी उदकूय काताय पातळ कित्याक लोक जाल म्हणटा चड जाल म्हणटा म्हाजे उदक घालीत रावताय चोय ही आतां आमगेली जाली आनी हांव समजता हें तुम कोतलेय मू आनी अर्राद हातलेय मू हांव आतां काश्यांक आतां ही जाली आमगेली आतां अशें करून करया एक जायतलो एक वण ओ सोजी मुटाय पूण आमी एक साश्टी एका दाळीचो रोस मुटाय करया आनी हाय देव बरो करूं.